meters bridge जाता आम सगळे वगैरे राहिले बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकल इन दिस आता काल पयर बबड जालो हे ऑलरेडी यंग आयले म्हणून हायट तुमच्या त्यामुळे 3.7 दिले आमकां 3.7चेर एक फायर ब्रिगेड वचना आनी तो सांगता थंय एक काम करतो फायर ब्रिगेड त्या वता गुंडाणाडे फायर ब्रिगेड थिंग पावत म्हळ्यार गुंडाण्यात म्हळ्यार ते लासून खबर जातलो फायर ब्रिगेड कित्याक जाय आमकां आनी आमगे लोकल एमएलएन एक्चुअली तेजे इलो इंट्रस्ट घालून जाय आसलो ताका कांय पडलें ना बिकॉज ही अजून स्टे तो रावना हिंगा आम रावताय आनी दीस रोड गोज टू द बिग विलेज ऑफ तेलावली हो पार्ट पासून तेलावली तो आमी आमच्या लुगार दिला तेलावली विलेजीस आनी हो लुगार थंय 2-3 घरां सफर जालें पूण ताका लागून आमी सांगलें बाबा ती हायवे येता कांय करूंक जायना पूण निमान वता ही तरी 3.7 जाली तें केस जातलें तांगे एकलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आमी हें कासून काडून भितर घालून उदक भरपाक कॉल द एग्जाम्पल आहा कोंबा आमी तुमी चोयले आसतले सगळे नायलकार कोमांतल्या पास जाता तेन्ना इतलो उदकांतल्यान गाडी वयताय सेम प्रोसिजर आमकां नाका आमगेले कन्स्ट्रक्शनाचेर रोडाचेर कांय ना फकत आमकां मिनिमम 5 मिटर्स ओरिजिनल हायट जाय कित्याक हो रोड आमगे विलेजी वयता तेलावली इज अ विलेज विच हॅज सेपरेट पंचायत एंड ऑल कितें जालें हे ब्रीज पळय बांदता तेन्ना अरेकर बाई येयल्लो हिंगा तेणें सगळें केलें आमी काम बंद करूंक म्हणून ते आमी सगळे डिजायन दाखयल्ले थिंग सुद्दां थिंगा आख्खी ब्रीज येताली आतां हें कितें केलां हिंगा पूण लोवर गेला थिंगा 2 खांबे कातोले दिले ते 2 हे दोनी केले खांबे हेचे 4 खांबे घाले दोनीका 2 दिले आनी मेन्शन केल्ले दिले 5 पॉयंट हे आहा ब्रीज आतां ते 2 खांबे कातोले आमकां प्रॉब्लेम ना आतां हांव कितें म्हणटा हे 5 पडा 3.7 जागा जामून आतां हे क्रॉस करायचा उलयला भितर उलयता हे पयशे खावपाक सोदता 1.3 सकल उरल्यार कितें प्रॉब्लेम आमगे आतां 5,000 घरां हिंगा 5,000 3-4 विलेजीस नागमोळे तेलावली दाडिया नागमोळे शिंकेटी आतां हे ब्रीज इफेक्ट जातले कितें आसून आमगे तेलावली ब्रीज आहा IB रोड येता हिंगा आतां आमी थंय आतां गेले फायर ब्रिगेडाक तेंगे 5 मिटर आनी एक 6 मिटर भितर हें लॅडर आतां तो म्हाका कितें सांगता हिंग रूच लागलो जाल्यार बायपास सोडटा म्हाका तेन्ना मागीर मोर सगलें पयलें मोद वयतलें आमगे आमपल भितर टू PW मिनिस्टर एज वेल एज CM ते मेजर हिंग मॅटर करता आमी काम बंद केलें जोरी तरी ते हें कोणें आमी करून दिवपा न्हय इन एनी कॉस्ट ओली द प्रॉब्लेम आमचे कित्याक मुखार काम करून ते आतां कमी हे हांब्याक जेन्ना PW मिनिस्टर येतलो तेगे इंजिनियर येतले I will request to CM to come and see and watch this. आज तुम्ही ऑब्जेक्शन रेज केला ते कित्याक लागून This is a request to the government and to the PWD department to raise the height of this bridge at least by 2 meters because trucks have to pass, fire brigade has to pass 1 kilometer here from here. It is a disaster. The road leading to Kolde, they have shaped the road to increase the height. As a result, with the first rains only, it got inundated with rainwater and all that slush. See what they have done in Mungul. When buses go with suitcases on top, they get shaved. What they have done near Damdar College in Komba, disaster. But they have done wonderfully in Nuve. In Serauli, they have raised these bridges to such an extent that any truck, any vehicle can pass. It is only to reduce the cost of this bypass that they are lowering it, and they will benefit by hundreds of crores by lowering this height. But people will suffer. They will shave this road and then it will be inundated with water. Simple logic. You just raise it by 1.5 meters. That's it. The request of these people is only to raise the height. Nothing else. We are not stopping the work. We are not requesting for anything except simple request just to raise the height of this bridge so that it is motorable for trucks, for fire brigades, all that type of work. Simple. Shown in the earlier 5 meters. Earlier plan was it was 5 meters. 5 meters. Now आता कितलो केला how it has dropped. आता कितलो केला तेंच्यांनी 3.7 which is not fair. It is only to reduce the cost that this thing is being done.